बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगचनो परत एक फावटी आज आमी ह्या नव्या दिसा संगता मेळ्ळ्या आमच्या देवाक आराधन करूंक. आनी आज आमी धर्मदूत सिमाव आनी जूद सायमन एंड जूड हांची परब आचरण करता. तर ह्या धर्मदुतां सुवाय मेळोन सर्गीं दळबारां सुवाय मेळोन मरिमाय जुजय बाप सर देवदुतां आनी बडव्यां संगी मेळोन आमच्या देवाक आमी आराधन करया. गावया आमी गीत K2 पेज 148 गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रूपार तुनी आसायाल तारा काळीज म्हजें सगळें तुका खाल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें सलभोता. देखून आपूण साको पारकूंक नजो एकाच उतरार तुज्या भावार्थीर मोजो. देव पो सांगता तेस भक्तीन सत म्हणटा. हे सताचे उतर सतस म्हूण वोपता. खुर्सारली पूण आसलें एकच तें देव पळोवन हांगाली पळयताय तें तुजें मनशापण. पूण हांव दोनी सतां पातयेन उसारता. आनी दुखे सोरा मागलेस मागता. हालेलुया 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 आराधन तुका हालेलुया. सर आशीर्वादाचे मोल सर बेसावान सोदेव कुरबे सोदेव देवान सोदेव आनी राय सोराय आमचो समी सर्व आमचे गदरिया सक्रामेंतांत जार जाला. आमचे गदीर तूं राखून रावला. उंड्या रुपाका आपले देव पोवन लिपोवन आसा. कुडीन रक्तान तुका नमस्कार करता. आराधन सा महिमा सा. We praise you, we worship you. सर देण्याच्या आमच्या सुम्याने सुडवून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर बेसावांचो दातार देण्यांचो दातार कुरपेचो सागोर जावन असो देव ह्या सक्रामेंतांत जार जाला. आमी दिंबी गेल्ले बरीच सुम्याक नमान करया आराधन करया. तो आमचो देव म्हणून आमी वळखुया. आनी आमी एफेसकारांच्या पत्रांत 4:11-13 वळू देवाचें उतर वाचतना तेन्ना आमकां देव कळीत करता. Ephesians chapter 4 verses 11-13. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार उक्ते करा. हीं उतरां आमी नियाळया. आज ह्या आराधनाच्या वेळार तो देव आमकां
एक करसो ताचे थंय एकवटावसो आनी क्रिस्त थंय संपूर्ण बर्ती आमकां दिवचो जावन आसा. त्या सुम्या थंय आमी एक जावच्याक एक कूड जावच्याक विविध देणी आमकां दिता, विविध देण्यांनी आमकां भरता. आनी हेंच आमी ह्या पत्रांत वा ह्या वचपांत आमी आयकता, वाचता, नियाळटा. तर आमी सांगता म्हणया एफेसकारांचें पत्र वस्वर 4:11-13 ओळ. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, ताणें लोकांक देणी दिली, ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचे, थोड्यांक धर्मदूत जावचे, थोड्यांक प्रवादी जावचे, थोड्यांक प्रवादी जावचे, थोड्यांक सुवार्तेगार जावचे, थोड्यांक सुवार्तेगार जावचे, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचे देणे, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचे देणे. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक, क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मनियरपण दिवचो तसो शेवट, मनियरपण दिवचो तसो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय, अशें देवाच्या पुता थंय बावर्त दवरलेले वरवीं, बावर्त दवरलेले वरवीं आनी ताची गूंड जानवाय जोडलेले वरवीं, आनी ताची गूंड जानवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटता, आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटता. एकवटोन जाणटी जाता, एकवटोन जाणटी जाता, जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक पावता, भरतेक पावता. निगडी बोर आमचे दोळे सुमयाचेर आमी कंसुया. देवान आमकां विविध देणी दिल्यात, विविध देण्यांनी भरल्यान. थोड्यांक धर्मदूत, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक सुवार्तेगार, थोड्यांक शिक्षक, थोड्यांक गवळी. आनी अशें विविध देण्यांनी भरोवन देव आमकां ताचे थंय जेजू थंय एक कूड जावच्याक नमी हाडटा. ताचे थंय आमी एकवट जाय आनी ताचे थंय आमी परिपूर्णता जोडी जाय म्हणून. इतलो बरो देव आज आमकां सांगता हाडलो. आज ह्या धर्मदुतांक सिमाव आनी जुदाक आमी मान करता आसतना आमकांय विविध देण्यांनी बरोवन आमकांय जेजू थंय एक केल्लो, आमकांय सांगता हाडलेलो आनी ताचे थंय आमकां परिपूर्णतेची भरती आमकां दिवचो. तो देवाक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. तो आमचो नीज गवळी. आमी गावया गीत आमच्या दैवी गायनाबकांत H39 पेज 92. संतोष पावा, उल्हास पावा, सरगार तावन संदेश आयला. देव आमचो मोग करता, देव आमकां सोडवून दिता. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी गावया. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. आमच्या देवा थंय आमकां विविध देण्यांनी भरलेल्या देवा थंय आमी संतोष पावया, उल्हास पावया. तो आमकां एक करता तशें थंय आनी संपूर्ण परिपूर्णतेची भरती आमकां दिवचो देव. नीज गवळी तो आमकां सोदून येवचो, आमकां खुशाल करचो, आमकां विविध देण्यांनी बेसांव आनी कृपे देण्यांनी भरचो. ताका आमी अर्गां दिवया, स्तुती करया. हांव तुजो नीज गवळी, तूं म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो नीज गवळी, तूं
तू मुझी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल झाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल झाला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आऊन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आऊन संदेश आयला देव तुझा मोग करता दे तुका सोडवून दिता देव तुझा मोग करता दे तुका सोडवून दिता आमच्या देवाक निरंतरी आमच्या गवळ्याक आमच्या रायाक सर्व आमी आज संगता मेळोन इतलो बरो देव बेसांवांचो अपुरबायचो देव कुरपे देण्याचो देव आमकां सर्गी रासाक पावोवचो तो देव देवाक आमी अर्गां दिवया निरंतरी ताची तें संतोष पावया उल्हास आमी करया सांडून गेल्ल्या सोदून आयलो सांडून गेल्ल्या तुका देखलो सांडून गेल्ल्या सोदून आयलो सांडून गेल्ल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सर्गी राजाक आपोवन व्हरता हांव तुजो मोग करता सर्गी राजाक आपोवन व्हरता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आऊन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आऊन संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता एक बरोबर आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया कितें आमी गायलें आज सेवाकार गां दिवन देव आमचो मोग करता देव आमकां सोडवून दिता कितली अपुरबाय आनी ददुसकाय आमकां सुम्याच्या अजरपणांत आसचें आनी ताचो मोग नियाळचें आनी संतोष पावचें उल्हास पावचें आनी हें देवाचें देणें आज सुम्यान आमकां दिल्लें आसाचें तें आमी संतोष पावतना उडास आमी करता जल्म दिवस आचरण करतल्यांचो काजाराचो दिवस आचरण करतल्यांचो आनी अर्गां दिवंकू सांगलेल्यांचो प्रतीक दरान जल्मा दिवस आचरण करतात ब्रायन पिरेरा मेलबॉर्न 6th birthday Isaac Fernandez Mulund Mumbai 75th birthday Cecilia Lobo Saripalla birthday Marcelin Pinto Mangalore Philomena de Brahmavar Larin Pinto Mangalore Lily de Souza आणि Rishon de Souza Dombivli Neville Siqueira Chakala Sandlin Maria Pascal Andrade Bangalore Sydney Mendonça उडुपी तेरेजा डिसोजा गोरेगांव काजारोसो दिवस आचरण करतात रिचर्ड आनी ऑल्बिना सिक्वेरा चकाला चेरोम आनी मॉनिका सिक्वेरा थाने हांचे सुवें देवाक अर्गां दितात रुफर्ड पिंटो आनी डॅफ्नी पिंटो मँगलोर डिवायन मर्सी आनी मरियमायेच्या मनाक अर्गां दितात सुनीता कुटिन्नो मॉनिका सिक्वेरा थाने सतीश एस बँगलोर ह्या बाबांनी सुवें मेळोवन आमी देवाक अर्गां दिवया देवा तें संतोष आमी पावया उल्हास पावया मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरयेच्या लदिनेदासच्या अभिदाना पैकी एक वर्तें आनी भावार्थाचें सत आटापलेलें अभिधान वा बिरुद वा टायटल आमी म्हणटा मोरी सर्गी घेतिल्ली राणे मेरी अज्युम्ड इनटू हेवन मोरये मायेक देवानी एक प्रत्येक मिसावाक विंचून काडली आनी तिका तयार केली कसलें मिसांव देवाच्या पुताक सोडवून धराक ह्या संवसारी जल्मा हाडूंक ताणें मनीस जाता आसतना आनी ह्या पसत देवान तिका कुरपेन भरली आनी सोर बेसांवांनी निटयली
आणि सुडवंदराची आवय जाल्ली ती तिच्या कुडीन सयत कुसाडाय देखोंक नजो. आनी कुसाडाय देखचें असमंजस म्हळ्यार तें सारकें न्हय. देखून देवान तिका कितें केलें, उंच उबारली वा कुडयेंतम्या सुमे सर्गाक उबारून व्हेली. आनी हें बावर्थचें सत आमी ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आचरण करता. असम्पशन ऑफ आ लेडी वा मरयेच्या सर्गा वर्णाचें फेस्त. मरी सर्गाक सोडून वचोना पूण तिका उबारून व्हेली देवान. म्हणून आमी हें फेस्त आमी मात्र न्ही, कातोलिकां मात्र न्ही, पूण आंग्लिकान आनी हेर पवित्र सभेन ही परब विविध नांवाखाल व्हडा दाबाजान आचरण करतात. आनी मरी सर्गीन घेतलेली राणी म्हणून तिका कुडयेंतमे सर्गार उबारून व्हेल्या. म्हणून नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर 1950 इस्वेंत पापा पियूस 12व्यान आपलें अपोस्तोलीक पत्र भरपूर आशिर्वादांचो देव ह्या पत्रा मुखांतर पसारलें. भरपूर आशिर्वादांचो देव. कसलो देव आमचो. विविध देणी, विविध बेसांवां आशिर्वादां आमकां आनी आमच्या ह्या पवित्र सभेंत हर एकल्याक दिल्लो. आनी मरियमाक विशेश देणें, विशेष बेसांवांनी भरलेलो. आनी पवित्र पुस्तकांतले ताणें एक उतर उल्लेख केला त्या पत्रांत, अपोस्तोलीक पत्रांत, भरपूर आशिर्वादांचो देव. आनी हें सत परगडतना तें उतर जावन आसा 1 Corinthians chapter 15, 54 वळ. कोरिंथीकांचें पयलें पत्र वाचून 15:50 वळ. आनी देवाचें उतर आमी वाचतना आमकां कळटा, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडोवन येतली. ही विनाशी कूड अविनाशी जाता आसतना, मोरनाकाल आसली कूड अमर जाता आसतना पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडोवन येतली. कसली? जैतान मोरनाक गिळून सोडलें. जैतान मोरनाक गिळून सोडलें. पळय मगचनो मोरी कुरपेन जियेली. देवाची कुशी संपूर्ण तरान तिणें केली. देखून तिका हें भाग फावो जाला. कुडयांत समेत तिका सर्गाक उबारून व्हेल्या. आमी देवाची कुशी करता आसतना, कुरपेंत आमी जियेत आसतना आनी देवाच्या कुशेकाल आमचें जिवीत बांदून हाडटना आमी मरये बरी एक दीस सर्गा राजांत आसतले. हांव देव आमकां असलें देणें दितलो. देखून आमी मागा जाय. आमी देवाचें उतर वाचता, पवित्र आत्म्याक आमी मागता, पवित्रपणी जियोंक आमी प्रयत्न करता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. हें सत आज आमी नियाळटा आसतना मरियमाये विशयन हें सत आमकांय लागू जाता. आमच्या जिविताक कोणाक दिमी घालूंक जाय, दिमी घालून मागा. आज अवकाश आमकां मागोवंक, आज सुम्यान दिल्लो हो वेळ ताचे सुवें आमी आज करसितना आनी मरियमाच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालता आसतना आनी हें सुमी आमचें थंय करता म्हणून आमी पातयेत आसतना ही कृपा आमी आज मागोवन घेवया. दिमी घालया, पवित्र आत्म्याक आमी मागया आनी म्हणया, सर्गीन तावन देवून पवित्र आत्म्या आमकांय पवित्र कर. आमचें जिवीत पवित्र कर. आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. आमच्या मोगाच्या गजांचे खातीर आमी आज मागता. कोणी कश्टांत आसात, वायटांत आसात, कोणी बावळतांत, शेळेल्यांत, उर्बाना, पयस गेल्यांत, मागणें ना, संवसारांत बुडोवन गेल्लीं आसा, पातका वरवीं मौत खुर्डी जाल्ली आसा, धाड्डीं जाल्यांत, तांचे खातीर आमी मागया. सुकडांचो उडास करया. प्रत्येक तरान कश्ट दिल्यांचो, बांदपासान बंदडेंत आशिल्ल्यांचो सुकडांचो उडास कान पवित्र आत्म्याक आमी मागोवन आमचे आनी समेस्तां खातीर कव्या आमी गीत J27 पेज 145 सर्गीन तावन देवून ये पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर.
सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. संसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावास. संसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावास. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सगळ्या आमच्या मनान काळजान सक्तेन आमी मागया पवित्रात्म्याक आपोवया. सर बेसांवान सो देव देण्यान सो दातार जावन आसो आमकां ताच्या कृपेन तूं बरोवन नितळ करून सुडका दिवन सुडवून दिवन आमची कांत बेजाराय सगळी पयस करून आमच्या आकांत आकलासांत आमकां जायशी कृपा जायशें बळ आनी धैर्य तो दिवन आमकां चलोवन व्हरून आमचें जिवीत तो पवित्र करून आमचें मन आमची कूड आमचो आत्मो सक्कड ताच्या कृपेन तो आमकां बरोवन कश्टदिल्यांक सवकसाय पिडेश्रेंत आसल्ल्यांक सुडका सुडवून बांदपासान बंदडेंत आसल्ल्यांक रिणांत जाग्याचे समस्ये घरचे कुटुंबाचे समस्ये फुडाराची खंत विविध तरांनी कश्टांची कसली पिडा शिडा आसा सगळी सुमिताच्या कृपेन आमकां बरोवं आनी जायशी कृपा आनी बेसांवां आनी आमकां तो नितळ करूं सुमेज सांगातीर आमी मागया. सादी जाल्यार आमचे दोनी हात उबारून आमी मागया. सुमेज भाव भयणीक तांचे खातीर आमी मागता. तांचो उडास करता प्रत्येक तरानास उडास आमी करता. बऱ्या भलायके खातीर डिंपना फेरावो अश्विन आनी क्रिस्टल कॅनडाच्या तेसांवां खातीर ग्लायनिस ब्रिजेश नायक मतायस आनी सिंथिया विटला कीर्तन क्रास्ता आरवा बऱ्या भलायके खातीर फादर मायकल पायस एलरॉय मॅक्सिम डिसोजा उडुपी आशेल जॅनल डिसोजा उडुपी जोसेफ सरावा खोप्पा ताच्या बिझनसान बरें ताका बेसांव मेळच्या बरें ताचें बिझनेस बरें जावच्या बऱ्या भलायके खातीर तेरेसा डिसोजा गोरेगांव ह्या भाव भयणीक आमी समर्पण कर. सुमेज सांगातीर आमी मागया पवित्रात्म्याक आपोवया. संवसारांत ह्या बरलांकार पातका वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोग. काळजा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर दयाळ आमकां कर. जिनी शांती समाधानेन भर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. मागया आमी मोगाळ भावना आनी भयणो आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज आमकां समर्पण करता आसतना आमच्या भाव भयणींक प्रत्येक तरान दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबांक आनी तांचे सुवें सुवार जनास कश्टोन आसात जिवीत मरणा मजें झुजून आसात. जावं कोरोना पिडा खर्ग जावं इतर संकश्ट येवन सांपोडल्यांत श्रखल्यांत देदेस्पोर जाल्लीं कंगाल जाल्लीं जिवीत नाका म्हूण जीवघात करतलीं कितलीं जाणां आसा. दिसान दीसरी एक दीस तीं उठतना तांकां मतीं येतात तीं वायट चिन्नां जिवीत होगडावया म्हणलीं चिन्नां तांचे खातीर आमी मागया. देव सर बेसांवान सो दातार सर आशिर्वादाचें मूळ जावन आसो तांकां तो आपडूं बरें करूं
प्रत्येक कृपेन तांकां भरूं जिवीत होगडायना जावंक बघा जिवीत दिवंक आयिल्लो समय हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वमतशें मापान तांकां जिवीत दिवंक कृपा दिवंक जैत दिवंक आनी आमकां जै जोन दिल्लो कुर्सार पळय मरी मायक सयत उंच उबारन वेल्लो सर्गींक येतलो तो देव जैता आनी मोरणाक गिळण सोडलें तसलें जैत समेसांचें जावं म्हणून आमच्या बाबनीचें तें जावं म्हणून जांचे खातीर आमी मागता तांचें जावं आनी कोण आस्पत्रांनी आसात घरांनी कश्टोंत काळो कांद आसात तांचे खातीर आमी मागया त्या घरांनी उजवाड जाय अशीं बेसांवां सक्कड वाळोवं पवित्र आत्म्याचो उजो तांचे थंय वाळोवं समेसांच्या घरांनी वाळोवं जाग्यांनी वाळोवं गरजांनी वाळोवं मागया आमी फुडा समय करता हांव देवादीन जाल्ल्यांचो पुलगत दसल्या आत्म्या खातीर मागणें विचारता शांती नरो नाकवैट जॉन देसा काटी पडला जॉन बॅप्टिस्ट आनी मेरी डिसोजा बेंदोर नरोना आनी सल्डाना कुटुंबांतल्यान सरलेल्यां बसत मागणें विचारता पीटर नरोना कॅनडा देवादीन फादर जोसेफ सिक्वेरा पुत्तूर रायमन आनी लिडविन फर्नांडीस बंटवळ साल्वादोर आनी हेलेन नरोना मुल्की मार्टिन डायस बाईंदूर फिलोमेना गोम्स कलीना मेरी डायस कटपाडी मेरी डिसोजा कटील डेनिस लोबो मैंगलोर रोजी सिक्वेरा चकाला सिक्वेरा आनी डिसोजा कुटुंबांतर्ल्यान बसो मागणें विचारला नेविल सिक्वेरा चकाला एंड्रू आनी सेवरिन फर्नांडीस देवादीन वालेरिन आनी स्टेला लोबो कुर्ला सेराफिन आनी गॅब्रियल फर्नांडीस आनी लोबो कुटुंबांत सरलेल्यान बसो मागणें विचारता स्टॅनी आनी विल्मा कुर्ला देवादीन जेराल्ड एडवर्ड सिक्वेरा कुलशिकार एलियास जेकब नजरेत वाकोला आंजलिन मार्टिस पांबूर जेराल्ड एडवर्ड सिक्वेरा कुलशिकार आग्नेस रोड्रिगस मुंबई ह्या बाबांनी सगळें आमकां सोर बाबांनी दुखेस कुटुंबांक देवाक भेटोवन दिवन पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया सगळ्यां खातीर मौनीस रसनाराक विसरता पातका काळो कांतो निसन पडता देवा तेंचो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय ओविचिनीची येवंक शिकय सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर जे कितें करपा देव आमचें देव वाडयतास आमच्या घरांनी आमच्या घरांनी Lord bless us, heal us, deliver us, sanctify your people, Lord. Fill the hearts of your faithful. बावरची काळसा मोना जीवित सगळे अफगानी तळकर सुडका दे सोडवा दे सडे सर तुझे दे आम्ही शियो बावर तान शियो सोर वाईटंतली bless us in the name of Jesus, heal and deliver us, Lord. We pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. समयाच्या आशीर्वाद आम्ही जाणून घेऊया. प्रवेश गीत आमच्या देवी गाणं बुकांतावनो गीत नंबर 19 पान संको
26, page number 26. संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे ओतल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तू आमचो जावो राखताय आमकां सदां नीत मोगा सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जातय आमचो बळवून सांबाळना संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गीतां गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे ओतुल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सिमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवा तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. क्रिस्त ते मुझ्या मोगाळ बाबानो आणि बहिणीनो आज इगर्ज माता सिमाव आणि ज्योत हांचे स्मरण आचरण करता. चरित्र या संप्रदाय आमकां सांगता तांच्या विशयांत. सांजूद फलस्तिनांत पर्शियांत आनी आर्मेनियांत जेजूची सुवार्ता प्रगट करता आनी तेंचे तो मरतेर मरता. नव्या सोल्याच्या 11च्या पुस्तकाचो तो बरेणारी जाता. हो जावन आसा बरवोचो सांगल्याचो पात्रोन. ही इज द पेट्रन ऑफ होपलेस केसीस. आनी सिमा विशयां सांगचें जाल्यार ग्रीक आनी इजिप्तच्या संप्रदाया प्रकार जेजून गलिलेच्या काना शहरांत केल्ल्या त्या पयल्या आश्चर्यांत त्या खाजार संभ्रमांत हो सिमाव नवरो जावन आसलो म्हूण सांगता. आनी थोडे जाण सांगतात त्या खाजारांत हो एकलो मेन मनीस म्हूण सांगतात. कितेंय जावं आज तो रुखार कातरतल्यांचो आनी सामण्याचे कामां करतल्यांचो पात्रोण जावन आसा. हांणी दोगांनी जेजूक खरी साक्ष तांणी दिली. तांच्या जिणे मुखांत तांणी साक्ष दिली. तांच्या कामां मुखांत तांणी सुम्याक साक्ष दिली. हे दोयी सांत आमकां आमच्या दिसपाच्या जिवनांत एक प्रेरणा जावन दी. तांच्या बरीच आमच्या दिसपाच्या जिवनांत सुम्याक आमी खरी साक्ष जावन जिवया. आमी केल्ल्या पातकाचो उगडास काडया आनी सुमेलाचे आमी भोगसाने मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावते बरी वांटेल घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. संगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तनाव सरून वाचा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससना जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर.
कर महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीचाराय सर्पोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा धर्मता वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केल्याय ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान सर आनी सर मनशांक तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक उपवर्तन मानून घेवंक तुवें आमकां फावो कर आनी अशे आख्या पृथ्वीचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुज्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यान एकवटांची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. पयलें वाचप सा पावलोन एफेसकारांक बरयिल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हेर जातीची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय परदेशी न्हय आतां तुमी देवाचे परचे सवे सहनागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे धर्मदूतांचे आनी प्रवादीचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या पतोर ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोमियाक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार. श्लोक तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घासता तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घासता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता मळब तांच्या हाताचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल संगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसता. श्लोक तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घासता. शब्दना उतारना तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गायचता तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. श्लोक तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घासता. उद्गार Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्रावाक होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्रावाक होगळी कुसार्या. तुका देवा वखणटा तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखता. धर्मदूतांचो महिमेवन जमो तुका उल्हासता सर्वेस्परा. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्रावाक होगळी कुसार्या.
Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोगळी कुसरया सर्वेस्व तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सांत लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी ते मागणे करक म्हण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी ते सगळी रात ताणें देवा लागीं मागण्यान करचिली दीस उजळटच आपल्या शिश्यांक ताणें शिश्य आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणां ताणें वेंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिलें ते 12 जाण हे सिमांव जाका ताणें पेद्र म्हूण नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव फिलीप आनी बर्तलेम मातेव आनी तोमास आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटा तो सिमांव जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत उपरांत जेजू तांचे संगता दोंगो देव येवन एक मैदान सुवातेर रावलो थंय सिसोंचो एक व्हड जमो ताचे भोंवारी आसलो तशेंच सगळे जुद्या प्रांतांतावन जेरुसलेम शारांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमोय थंय आसलो ताचे शिकोवन आयकून आनी आपआपले पिडेशिड्यांतले गूण जावंक म्हूण ते आयिल्ली देमसाराचे उपराधी भोगतले ती थंय येवन बरी जातली जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन सुमेस्तांक गूण करतली देखून तो लोकां जमो ताका आपणक म्हूण उडयतलो देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाल बाबान आनी भयणीनो आमी चिंतेक पुरो पवित्र स्थानांत आमकां आमी देवाच्या घराची संदेश जाली हांव ताच्या पवित्र सभेन एक जाली हांव तितले पुरो गे आमी सदांय ऑनलायनार मीस आयकत हांव कुटुंबान सदांय मागणें करता हांव तितले केल्यार पुरो गे ना पावना हाका आन्सर हाका जवाब आयच्या वांज्यान आमकां मेळटा आमी जावंक जाय एकांतपणांत वचून टायम करचूंक जाय वेळ करचूंक जाय एकसुरपणांत न्ही आमी वेळ करचूंक जाय एकांतपणांत एकसुरपणांत न्ही जेजून आपणे खंयचें काम करच्या पयले एकांतपणी दोंगरार पर्वतार वचून आपल्या बापा लागीं म्हणजे देवा लागीं एकांतपणी वेळ करचिलो त्या एकांतपणाचो फळ जावन ताजें काम बऱ्या तरेन करून ताका फळ जालें आमी आमच्या दिसपत जिवनांत खंयचोय निर्धार करता आसतना कितल्या फावटी आमी एकांतपणी वेळ करचिता जावंक पुरो आमी आमच्या दिसभर जिवनांत बार फावटी एकसुरपणांत आमी दीस करचिता वेळ करचिता आज आमी एकसुरपणांत तावन एकांतपणाक वचूंक प्रयत्न करया जेन्ना आमी एकांतपणाक वेता थंयसर आमकां मेळटा देवाची कृपा थंयसर आमकां मेळटा देवाची सकत जशें देवा जेजून तशेंच
आपल्या धर्मदूतांनी आपलो वेळ केलो एकांतपणी आणि देवाची कृपा तांचेर आयली ताच्या मुखांतर देवाची सुवार्ता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक तांकां साद जालें आयचे दिसा दोग जाण सांत सिमोन आनी जूद तांणी चडली ओडली कामां करूंक नात तांणी केली कामां आमी पवित्र पुस्तकांत आमी आमकां वाचूंक मेळना जाल्यार तांणी जेजू करी साक्षी दिली वय म्हज्या मुखार बाबान आनी भयणीनो आज तुका आनी म्हाका एक आपोवणें आसा आमी वचूंक जाय एकांतपणी जेजूचें वेळ करचूंक जाय आनी तें आमकां मेळटा देवाची कृपा आनी आमच्या दिसपाच्या जिवनाक भायर वचून जेजू करी साक्षी जावंक जाय त्या देखून आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया आनी आमकां ताची शेर कृपा ह्या मिसाच्या पर्यंत आमी मागून घेवया आमेन कितें दिवं तुका सर्वेस्परा जीवन आमचें भेटयता उंड्या सवे वायना सवे मानून तुगे म्हूण परता कितें दिवं तुका सर्वेस्परा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापाक मंद जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पुयसेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा भगवान धर्मता सिमा आनी जुदान आपणाक आपल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सोडून परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिल्लो आनी रगत वरयलें ते सोडून आमकां आमच्याय काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ती आमच्या सोडूनच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बान बोल दी क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोदय सत्नच्या देवा सर्व कडेन सर्व ते आमी तुका देन वाचूंक फावो हो कायद्यानी दिसांनी आमच्या फायद्याचो आमच्या ससनेक गवल्या तुजो हिण तूं कितें दिसांनी नाय भगवंत पूण भगवंत धर्मता वरवीं निरंतर तूं राखताय तुजे पवित्र सगळ्या सलामच्याक तुज्या पुताच्या प्रतिनिधित्वें तांकां केलाय आनी ताच्या हिणाचो कवळे तूं नेमलाय देखून आतां धर्मता बराबर सर्गी सगळे दळबा संगाती तुजी मेमेची किर्तन निरंतर गायता पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हे तेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कून तुमचे पसर समर्पणची
त्याच बरेच्या बांधतच त्यांनी कास घेतली. तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस घेयात आणि हांडले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्यान सस्नी कराचे हेरगत पातकांच्या बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आणि समेश मनच्या पसत हे बरवतले, हे म्हज्या उडासा करात. Bawa tersebut pergetuya जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिविताचो अनुसरून कास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार आमकां सेवा करून आमकां फावो केले देखील आमी तुका तेन वाचता आणि जेजूची कोट आणि रगत सुतल आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उदास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पेटा पाऊल आमच्या गोली बापा आणि सगळी अजकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दरम्यान ती आमच्या बाबांची काकूत कर. तांकां आनी तेजे इश्टागत समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर मागता. ओंकार मरी देवाची माय संगाती भगवंत सिमामान जूद, संत आर्नल्ड जॉन्सन, जोसेफ नाडेमेट्स, येसुचे सर मार्तीर, भगवंत धर्मंत आनी सर्व काळी तुका मानवळ्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रतेच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाल पवन आणि भयणीनो, आजच्या वांजलात आमी आयकले आमी एकसुरपणे थावन एकांतपणाक वचूंक आपोवणें दिल्लें जावन आसा. त्या देखून आमकां जर सर करपा देवा लागचें आमी मागून घेवया. त्याच मागण्या मुखांतर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका, पूण वाटेंतलें आमकां निवार. सर्वस्पुरा सर वाटेंतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशे आत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकूत सरपातकडे सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजें धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमाय तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयत ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मोग आसूं आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमच्या एकसुरपणे तावन एकांतपणाक आपण दिल्लो. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करता ती
शेलेच्या जीवन आपेलांती सुभागी Sumia tu yang menjadi dewan maka fawana punja uteran semaka balaki mentili. कुमगार गीत आमच्या दैव गायना बुकान तावनो गीत नंबर E1 537 पेज नंबर 47 उंडो जीविता सोबुज वर्षो सारासो सोमी जेजु मुझो दैवी कानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एकमात आसरो मुझो जेजू गोळ्या बोऱ्या दितून जीवित माका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तुम पाव माका जेजू गोवळ्या बोऱ्या दितून जीवित माका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तुम पाव माका आत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू तुम पवित्र सक्रामेंतांत तुम बहु पवित्र सक्रामेंतांत करस हजार सायमन हांव पातयेता करस हजार सायमन हांव पातयेता हांव सर्वस्त प्रास हांव सर्वस्त प्रास तुजो सड मोग करता तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगोन धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवट जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजें हांव केदिंगस हांवें जेजू तुजें हांव केदिंगस हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमीन आमेन प्रार्थुया बोमोगाल बापा भगेवन सिमावन सुदच्या जैतेवंत बरना पासत ह्या संस्कार आमी संभ्रमला तांत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी तांचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेन आमकां तर दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाणे गीत नंबर G1 560 आणि 8 पेज नंबर 68 क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सर लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया भाऊ बहिणी परी एकवटान जाऊन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगन सेवेन स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या अणवारांनी समस्यांनी क्रिस्ताचेर मात बरवसया सोम्याचेर मात बरवसया क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सर लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा पुत्रान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया मोगाळ पुता सोवे अवकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगेवन क्रुसाचे कुरवेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.